ह्या वर्सा आय लिगांत आदले चॅम्पियन चर्चिल ब्रदर्स परत खेळटले अशें दिसता। क्लबाचो पात्रांव चर्चिल आलेमांव म्हणटा दिल्ली कोर्टान AIFFाक तशे तरेची ऑर्डर काडल्या, मात AIFFान अजून ताचेर अधिकृत म्हायती दिल्ली ना। चर्चिल ब्रदर्साक 2014त आय लिगांतल्यान भायर काडिल्ले। तांचो कारभार प्रोफेशनल ना म्हूण AIFFाचो आरोप। म्हाका न्हू म्हगेले जे पळय सपोर्टर आहा ऑल ओवर इंडियेक चर्चिल ब्रदर्स टीम 3 वर्सां नासली आनीक आज आय लीग इतली सकला पडली आनी आय लिगेचो लोक वचनासलो, पूण आज एक आमकां ऑन स्पोर्ट्स मेरिटाचेर कोर्टान ऑर्डर दिल्या जे आमची टीम चर्चिल ब्रदर्स 2017 जानेवारी आमी आय लिगे खेळपाक तेमी कोर्टान ऑर्डर दिल्या एका ऑल इंडिया फुटबॉल असोसिएशनाक की तेमकां ऑन मेरिटाचेर दिवचें म्हणून। कित्याक आमी इतले ट्रॉफी जिखले, फेडरेशन कप जिखले, सगळे दोरा आमी एका आय लिगेक कितले 2 पावटी चॅम्पियन, मागीर 4 पावटी आमी रनर्स अप, 3 पावटी आमी हें जाले, कितें जालें, थर्ड जाले। सो आमचो प्लेयर हायर स्कोरर आमचे 8 पावटी जालो। सो हे सगळे मेरिट्स चोवन आमकां कोर्टान ऑर्डर दिल्या की चर्चिल ब्रदर्स टीम आय लिगेंत घेवची म्हूण ऑन मेरिट्स आज दिल्या। तरणाट्यांनी फुडें सरचें म्हणून रॉयल सीपी ट्रॅव्हल्स हे UKचे फामाद कंपनीन पयल्याच फावट गोंयांत अखील गोंय 2A सायड फुटबॉल टायब्रेकर सर्त घेतली। गोवा वेल्ला दांडो पाप ग्राउंडार जाल्ले सर्तीचे चॅम्पियन कुर्तरेचे बॉम्बे मुस्लिम। सेंट एंथनी यूथ गोवा वेल्ला सर्तीचे रनर अप। सर्तीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। This tournament is organized for the first time by Royal CP Travels, which is a reputed UK-based company in Swindon, where there's a large number of Goans residing. It is organized for the encouragement of youth, which is held here in Goa at Dando near Pap, Goa Velia. Prizes for winners will be rupees 60,000, runners up 30,000 and housey prize rupees 10,000. इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा। नमस्कार।